आमचे 307 हे कलम लायिल्ले आसा। हे कलम तेंच्यांनी हाफ मर्डर केस, अटेम्प्ट टू मर्डर अशें लायिल्लें आसा आमचेर। आमी 23 जाणांची आमची नांवां घातली। आमी कितें 23 जाण अटेम्प्ट टू मर्डर करपाक गेल्ले? हे सिंपल आहा। अटेम्प्ट टू मर्डर हो जायना। जर आतां 18 ते 22 तारखेर आमी रायबंदरा वचून बसता। 2-2 वरां आमकां बसोंक लायता ते सकाळी 10 ते 12 मेरेन। आनी 22 तारखेर आमचे आमकां सांगलां आनी पॉयंट सायन कर म्हणून, नाल्यार शुअरिटी दी म्हणून सांगल्या। 10,000 थोड्यांक आसा, थोड्यांक 25,000 आसा एमावंट आसा, नाल्यार की तुमची RC बूक असो कितें दी सांगला। आमी हे आमचे कडेन दिवपाक शक्य ना, कित्याक आमची इतली कापासिटी ना दिवपाक। जर समज आमचे हे बेगितल्या बेगीन घेवना फाटीं, जाल्यार फुडलो लोक जे आसा ते डायरेक्ट मोर्चान येतले। आमकां कशें ते अरेस्ट करून दाखोवचे तेंच्यांनी, मागीर फुडले लोक कितें आहा ते पळोवन घेतले कशें आहा ते। अख्खे सत्तरीचे आनी गोंयचे लोक आहा न्हू, ते खंय आहा ते आमकां सोदून काडटले आनी सगळे भायर काडटले पळय कशें ते। ही सरकार एक शिटकावणी आहा। हेका लागून सरकार म्हणटा की बेगीतल्या बेगीन तुमी आमचेर 307 आनी बाकीच्यो फेक केसी घातल्या तुमी फाटीं घेवच्यो। हांव शंकर नायक मेळावली ग्राम बचाव आंदोलनाच्या वतीन उलयतां। मेळावलीच्यान IIT स्क्रॅप केली म्हणून CMान डिक्लेअर केल्ले त्या निर्णयाचें आमी स्वागत करता। म्हणून बऱ्योचश्यो अश्यो गोश्टी अजुनूय उरल्या की ते CMान अजून क्लियर करूं ना। कित्याक पयलीं म्हणजे आमच्या लोकांचेर हांगासर केसी घातलेल्यो आसा आनी आमकां आतां 1-2-3 दीस जाले आमी डेली क्रायम ब्रांचीन वचून बसता। त्यो केसी CMान बेगीच्या बेगीन फाटीं घेवच्यो। तश्योच आमच्या भुरग्यांच्यो ट्रान्सफरी मेळावलीच्या हांगासून केल्ल्यो आसा त्यो बेगीच्या बेगीन कॅन्सल करच्यो। आनी CM सांगता की हांगासून आतां IIT जर स्क्रॅप केली जाल्यार हांगासर IIT हितून आमचे पंचायत डायरेक्टरेटान IITन केस घातलेली आहा NOCक लागून। जर ही हांगासून IIT कॅन्सल जाली जाल्यार ती केस बेगीच्या बेगीन फाटीं घेवची। तशेंच 67/1 सर्वे नंबराची जी जमीन सेंट्रलाक ट्रान्सफर केली आनी म्युटेशन जावन तेजेर IIT म्हणून नांव येयल्लें आसा, ते CMाक लागीं मागता की ते तुमी बेगीच्या बेगीन कॅन्सल करून ती जमीन जशी आसली तशी पूर्वरत करून दिवची पडली। तशेंच आमच्या हांगासर सिद्धू गांवकर ST समाजाचो आहा, तेजेरूय केस आहा घर इलिगल बांदलां हें म्हणून, ती तेंच्यो केसी फाटीं घेवच्यो। आमी आशा करता की CM हे जे केसी कितें घेतल्या ते बेगीच्या बेगीन सगळे कॅन्सल करतलो।